नमस्कार आणि योगकार तुमकां सगळ्यांक। माझे नाव सचिन सुल्लीकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। आयज गोय विधानसभेचो दुसरो दीस आशिल्लो आणि दुसरे दिसा कितें घडलें ताचेर एक आमी बारीकशी नजर मारूया। गोय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सेगीत दुसरे दिसा प्रश्नोत्तराचो तास म्हळ्यार क्वेश्चन आवर परत एक फावट वाया गेलो। सभापतींनी जेन्ना प्रश्न कॉल आउट म्हणजे क्वेश्चन कॉल आउट केलो तेन्ना मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सभापतींनी आमदार एल्टन डिकोस्टा हांच्या विरोधात जे कितें रुलींग आसा ते दिवचे किंवा आल्टोन डिकोस्टा हांणी स्पश्टीकरण दिवचे अशें सांगले। तशेंच आल्टोन हांणी माफी मागची अशी मागणी लावन धरली। आपूण सभापतीक काय म्हणूंक ना आणि आपूण माफी मागचो ना, तशेंच आल्टोन हांणी प्रोसिजर फॉलो करचो, आपूण प्रिविलेज कमिटी मुखार स्पश्टीकरण दितलो असो सूर धरलो। ह्या वेळार सभापतींनी निर्णय घेवचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। ह्या वेळार विजय सरदेसाय हांणी प्रोसिजर फॉलो करचो ना जाल्यार प्रोसिजर बदलला म्हूण रुलींग दिवचो अशें म्हणत हस्तक्षेप केलो। तशेंच सरकार पक्ष सिलेक्टिवली प्रश्नोत्तराचो तास वाया घालयता आणि बाकीचे कामकाज चलपाक दिता, हे फाटल्यान सरकाराचो हेत कितें आसा असो प्रश्न केलो। ह्या बोवाळाक लागून सभापतींनी पयलीं कामकाज अर्द्या वरा खातीर स्थगीत केले। परतून कामकाज सुरू जाल्या उपरांत लेगीत बोवाळ चालूच उरिल्ल्यान सभापतींनी कामकाज 12:30 जायसर स्थगीत केले। 12:30 जेन्ना सभाघर जमले तेन्ना सभापतींनी एल्टन विशयचो जो विशय आसा तो सोंपलो आणि सगळ्या सभासदांनी उलयतना जतनाय घेवची आणि सभाघराचो मान दवरचो अशी शिटकावणी दिली। उपरांत 0 आवरचे काम सुरू जाले। ह्या वेळार विजय सरदेसाय हांणी माशेल महिला कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या फटवणुकीच्या विशीं सभाघरात मुद्दो मांडलो। ह्या सोसायटीन लोकांक 18 कोटीची टोपी घातल्या। अशा तरेच्यो 18 सोसायटीच्या गडबडीची प्रकरणां आसात। सुमार 20 कोटी रुपयाचो फटको गरीब गोंयकारांक बसला अशें तांणी मुखार सांगले। हाची जाप दितना हे विशीं कंप्लेंट रजिस्टर जाल्या आणि इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी फुडें सांगले। युरी आलेमांव हांणी पारोडा पूल बुडपाचो इशू, संकल्प आमोणकर हांणी ड्युरालायन कंपनींतल्यान काडून उडयल्ल्या कामगारांचो इशू, चंद्रकांत शेट्टी हांणी सदांचेच उदकाचो उणाव हो इशू, हे सयत जायते विशय सभासदांनी सभाघरांत मांडले। उपरांत मायकल लोबो हांणी कांदोळे जाल्ल्या आर्नोल्ड सुवारेस हांच्या मरणाच्या फाटभुंयेर कॉलिंग अटेन्शन मोशन सादर केले। गोंयांत वाडत्या खुणाचेर लक्ष वेधून घेवपाचो ह्या मोशनाचो हेत आशिल्लो अशें तांणी सांगले। हेका लागून लोकांच्या मनात भय निर्माण जाता। ह्या विशयाचेर सगळ्यांनी आपले मत मांडले। पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवप, टेनंट व्हेरिफिकेशन खर करप, मदतींची गरज आशिल्ल्या वरिश्ठ नागरिकांचो सोद घेवप, व्हिडिओ सर्वेलन्स, पोलीस आणि लोकल गव्हर्निंग बॉडी मदीं समन्वय म्हळ्यार कोऑर्डिनेशन साधप अश्यो कांय सुचोवण्यो सभाघरांत आयल्यो। ह्या विशयी जाप दितना खुन्याक अटक जाला आणि फुडलो तपास चालू आसा आणि ह्या खुनाचो हेत कितें हे रोखडोच कळटलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। सगळे भौशीक सुवाती वयल्या कॅमेरा कनेक्शन पुलीस खात्याक थेट दितले, तशेंच क्रायम प्रिव्हेन्शन जागृताय करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। आयच्या दिसाचे दुसरे कॉलिंग अटेन्शन मोशन गोंयांत साबार सुवातींनी उटंगराच्या पावसाक लागून जावपी हुंवारा विशीं आशिल्ले। हे मोशन देविया राणे, चंद्रकांत शेटये, जीत आरोलकर आणि प्रवीण आल्लेकर हांणी सादर केले। उपरांत 2024-2025 वर्साच्या बजेटचेर चर्चा फुडें चालू उरली। ही बातमी तुमच्या मुखार हाडी पर्यंत हे सगळे म्हणजे जे बजेटाचेर जे डिस्कशन आसा ते चालूच आशिल्ले। आयची ही घडणुक्यो ज्यो आमच्या गोंय विधानसभेन घडल्यो हे तुमच्या मुखार आमी हाडलो। हे सगळ्यो बातमी बरयल्ली तुमच्या खातीर सूरज कामत हांणी, आणि तुमी आमचो जे सोशल हँडल्स आसा ते फॉलो करपाक विसरूं नाकात। देव बरें करूं।